गोयचो रिपोर्ट कार्ड काल माननीय बीजेपीचो अध्यक्षान काल गोयच्या जनतेसमोर दवरला की भारतीय जनता पार्टीच्या सरकाराचो प्रोग्रेस म्हणटा तो बरो आसा. आता आयज तो म्हणटा मुख्यमंत्री आमचो गोयचो ओल्ड गोवा चर्च जी आसा न्ही तुमकां खबर आसतली ओल्ड गोवा चर्च तेंच्यांनी इलिगल कन्स्ट्रक्शन केल्लेले आसा. देवळां बांदपाची तुम्ही सोडून घालात. जे आमचे क्रिस्तांव भावांची चर्च जी आसा थंयसर चर्चीच्या कंपाउंडाच्या भितर थंयसर तेंची जमीन जी आसा तेच्या भितर तेंच्यांनी घर इलिगल कन्स्ट्रक्शन केल्लेलेच आसा. ते झालेत. त्याच्या कन्स्ट्रक्शन करता आसतना जागा एक्वायर केलेली आसा. मोर दॅन 3000 स्क्वेअर मीटर जागा हेंच्यांनी थंयसर भितरली घेतलेली आसा. ते आयज तुम्ही फाटल्या दिसांनी आम आदमी पार्टीचो कोण तरी बसलेलो थंयसर अमित पालेकरची बसलेलो थंयसर. त्याच्या उपरांत थंय ऑर्डर पास जाली ते कन्स्ट्रक्शन मोडटा म्हणून. आयज पासून ते कन्स्ट्रक्शन मोडलेले ना. तुम्ही जर देवळां जर बांदतात तर आमच्या क्रिस्तांव भावाची ती चर्च जी आसा भितर म्हणपाचे उद्देश कित्याक लागून गोयच्या जनतेक सांगूंक करता हांव तुमकां जर देवळां बांदपाची आसा ते चर्चीच्या कुशीक ते कन्स्ट्रक्शन कित्याक लागून तुम्ही आयज मोडिना. प्रश्न करता हांव गोयच्या जनतेच्या समोर मुख्यमंत्र्याक आनी भारतीय जनता पार्टीच्या सरकाराक हांव. आमी गोंयान आयज सगळे भाव क्रिस्तांव भाव फाल्यां आमची क्रिसमस जावपाचे आमी लोकांक आमी वयतात आमच्या फ्रेंडांगेर वयतात आनी प्रत्येक क्रिस्तांव भावाच्या घरा वचून तांकां आमी विशीस करता आनी ते आमचे चवथी घेवन विशीस करता. तुम्ही असली डर्टी पॉलिटिक्स कित्याक लावून खेळता काय म्हणटा हांव. तुम्ही जर ती ऑर्डर पास जालेली आहा कन्स्ट्रक्शनाची मोड म्हणून जर भारतीय जनता पार्टीच्या सरकारान जर कोण हे करतात तुमचो जर मनीस दिल्लीसून कोणी हांगा येवन जर बांदतात हांगा देवळाच्या आवारांत जर तुम्ही जर बांदता आनी फाल्यां सकाळी आमचे हिंदूचे सपोज कवळे मंगेशी आसा म्हापसा बोडगेश्वर टेम्पलाचे भितर जर तुम्ही जर आणि जर कोणाक जर तुम्ही असो जागो थंयसर कितें बांदून दिवपाक जाल्यार आमी तुमकां उगी कित्याक रावंक गावतले. क्रिस्तांव भाव आमचे गुणी गोंयान वागता म्हणून हांव बीजेपी सरकार उडास कित्याक लागून तेंच्यांनी रिपोर्ट कार्ड तेंचो वाचता. परत तेंच्यांनी परत जॉबाचो बिझनेस केलेलो आसा आनी सांगतात कितें आमचे भुरगे शिकलेले आसात भुरग्याक जॉबा दिता म्हणून. मागता गोंयच्या जनते कडेन जॉबाचो बिझनेस तेंच्यांनी केलेलो आसा. परत आयज स्मार्ट सिटी पणजेची पणजेकारांक हांव उडास करता. म्हाजे कडेन पेपर आसा विथ पेपर हांव डॉक्युमेंटाच्या आधाराचेर उलयता. स्मार्ट सिटीच्या अंतर्गत 180 कोटीचे कॅमेरा हेंच्यांनी हाडटा म्हूण सांगलेले. 350 कॅमेरा हेंच्यांनी बसयले आमी सांगता. हांवें जेन्ना हिशोब काडलो आनी हिशोब जेन्ना विचारलो म्हाका जेन्ना पेपर तेंच्यांनी दाखयले हांवें स्वताहून इन्स्पेक्शन तांकां घेवन केले. पणजे बस स्टँडाचेर कॅमेरा बसयलेले आहा तेंच्यांनी. परत आमची इंटरनॅशनल हॉटेल जे आहा वयर दोना पावला वयर गुजरात थंयसर तेंच्यांनी थोडे कॅमेरा बसयले अवती भोवती बसयलेले आसा. भितरसून तेंच्यांनी म्हाका जो रिपोर्ट दिलेलो आहा 360 कॅमेरा बसयलेले आसा. भितर 44 कॅमेरे जे आसात एक कॅमेराची किंमत 44 पैकी 1 लाख रुपया म्हणजे 4,40,00,000 रुपया एका कॅमेरा 44 कॅमेराचे जाले. आनी तेज्या उपरांत धाकटे कॅमेरा बसयल्ले बॉक्सां कशी बसयल्ली आहा तेजी किंमत तेंच्यांनी म्हाका सांगली 60,000. 180 कोटीचे टेंडर हिशोब करून गेल्यार 10 कोटीचे भितर सुद्धा आहेत तेचे हिशोब बसना. पोर्तुगीजांनी केलेली आमची देवळां उद्ध्वस्त ही परत बांदपाक जाय म्हणून. हांव हिंदू आमचे हिंदून आनी गोंयान आमचे कॅथलीक भाव रावता. माननीय भाऊसाहेब बांदोडकर आमचे माजी मुख्यमंत्री जेन्ना गोंयान जेन्ना पयलो गोंयचो सीएम जालो तेन्ना भाऊसाहेब बांदोडकरान पयली शाळा बांदपाची शपथ घेतली. शाळा बांदली देवळां आसली तशी आसली. आता भारतीय जनता पार्टीच्या सरकाराक आयज उगडास येयलो. कितें उगडास येयलो खंय तरी देवळां ही बांदपाक जाय म्हणून. देवळां बांदपाक आमचो कोणाचोच विरोध ना. आमच्या गोंयान शांती क्रिस्तांव भाव हिंदू भाव मुस्लिम भाव आनी कोण कोण येयल्लेले आमच्या गोंयान शांती आनी सलोख्यान वागतात सलोख्यान रावतात. आता खंयसून एका आयज स्वप्न पडले की देवळाचो उगडास तेका येयलो. आयज इलेक्शन पावले काय ना देवळांचो उगडास येता. इलेक्शन पावलो काय ना मायनिंगाचो उगडास येता. हांव गोंयच्या जनतेक सांगूंक करता भारतीय जनता पार्टीच्या सरकारान आयज आमचे हिंदू भावा भितर क्रिस्तांव भावा भितर फूट घालपाचो प्रयत्न करूंक पावना. देवळां बांदपाकूच जाय. आता गोंयच्या जनतेक हांव सांगूंक करता पोर्तुगीज काळांसून आयज पोर्तुगीज रूल जी आसली फाटल्या दिसांनी आनी पोर्तुगीज काळांचो रूल जो आसा आमी गोंयान पोर्तुगीज कायदो फॉलो करता. 60 वर्सां जाली आमकां गोंयान जो पोर्तुगीज काळांसून जो आमी जमिनी घेतात आमच्या भावा भयणां भितर आमी वांटे करतात पोर्तुगीज काळांसून करून घेता पोर्तुगीज रुली प्रमाणे करून घेता. आता एका पोर्तुगीजाचो उगडास जो येयल्लो आसा न्हू हो म्हाका कळना कितें भानगड ती. गव्हर्नमेंट ऑफ गोवान दिवपाची नासता.
स्वताहून कॉन्ट्रॅक्टरान हाडपाचे आसता ते हेंच्यांनी पत्र तांकां दिले. पत्रेचेर मागीर तुमकां हांव उलोवंक गेलें आमचो हेजेर एक्चुअली हांव उलोवंक फावना आयज. एक्चुअली म्हाका एक बरें अभिमान दिसता आमच्या देशाचो आनी तो अभिमान दिसता आमकां नॅशनल फ्लॅगाचो. नॅशनल फ्लॅग लावपाक पणजे ब्रिजाच्या मदीं तेंच्यांनी नॅशनल फ्लॅग लायलेलो आसा आमचो. तेजेर हेंच्यांनी 16.5 लाख रुपया पत्र खांबो उबो करपाक 16.5 लाखाचो खांबो दाखयलेलो आसा तेजेर. आनी आमच्या ऑनरेबल हायकोर्टा समोर एक खांबो तसोच फ्लॅगाचो उबो केल्लो आसा. तेजेर पणजे सिटीच्या भितर 16.5 लाखाचो खर्च दाखयला खांबो उबो करपाक आनी हायकोर्टा समोर खांबो उबो करपाक 19 लाख रुपया दाखयलेले आसा. हेजेर तुमी इतले जर करप्शन करता एक खांबो कितले रुपयाचो आसता तुमी विचार करात तुमी. आनी तो आमचो कॉटन जो आहा न्हू हे आसा न्हू आमचो फ्लॅग जो आसा न्ही फ्लॅगाचो हे आसा आमचो फ्लॅग आसा न्ही एक तेणी इन एडवान्स 5 तेंच्यांनी आमचे फ्लॅग घेवन दवरलेले आसा आनी हेचे तेणी 45,000 दाखयले इन एडवान्स घेवन दाखयलेले आहा. तुमी विचार करात जे ह्या आमच्या नॅशनल एंथमाचो खांबो उबो करपाक हे सरकार बीजेपी जर खाता जाल्यार हेंका रिपोर्ट कसलो म्हूण सांगपाचो.